काही लोक जन्माक येऊन आपल्या कर्तृत्वान लिडर जातात, काही लोक बॉर्न लिडर असतात, तर काही लोक बॉर्न ओपोजिशन लिडर असतात. तुमका कळत आसतलें की हांव आयज कोणा बद्दल उलयता. जी हाँ दोस्तों, साथियों, द वन एंड ओनली वन बेस्ट लीडर इन ओपोजिशन, ऑल टाइम फेवरेट, विजय सरदेसाय. जस्ट इमॅजिन. नमस्कार. आयज आमच्या बरोबर एक अशी व्यक्ती आहा जी ओपोजिशनान आसता तेन्ना आमकां ती खूब बरी दिसता आनी आमी तेजी खूब तोखणाय करता. बट द मुमेंट ती व्यक्ती मंत्री जाली आनी सरकारान पावरान बी आयली काय आमकां ती एक्सेप्ट जायना. बिकॉज पीपल लव रिबेल मोर दॅन अ किंग अशी एक म्हण आहा. एका महान व्यक्तीन ती म्हण म्हटल्या आनी तो महान व्यक्ती हांवूच. आमच्या बरोबर आसा विजय सरदेसाय. विजय बाब, आर यू अ बिस्पोक opposition material? हाजो अर्थ कितें? You tell me. Answer to what I've asked you. Answer. I don't have an answer at the moment. Vocabularical checkmate म्हणटा तेका. मागीर तशें सांग न्ही. Don't do this. You are the main in opposition, don't forget. Opposition is the government in waiting. Today's BJP is yesterday's Congress. Like Digambar. जो आता फुटला आणि त्यांच्या बरोबर गेला. What must be the real reason Digambar went to BJP? Lack of confidence. हां, आपूण लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स आनी दुसऱ्यांचेर नो कॉन्फिडन्स घालप. हें जाल्लें आहा. पण इतलें तुका दिगंबरान बॅकस्टॅप केलो आनी कल्टी मारली. स्टील वी सी दॅट यू हॅव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिगंबर. Oh, this is a question which I cannot answer. बरें, एटलिस्ट हें तरी सांग, दिगंबराचो तो देव कोण? पयशे. तूं एक दिल्ली दौरा कर मरे, दिल्ली वचून यो. लोकसभेचे पयलीं करप काय लोकसभेचे मागीर करप? लोकसभाच्या पयलीं करप बरो न्हू तो, तें मागीर करून दिवप. पण एक आहा, दिगंबर हेड BJPन हांगा तुका मडगांव ओपन. म्हाका तितलो तो इंट्रस्ट ना. आय होप यू डोंट मायंड आस्किंग मी दीस. नॉट एट ऑल. सेम टू यू. तुवें केन्ना पळयलां वेन एवर वी टेक दॅट फर्स्ट अशें जुलाय मंथ एंड वी टेक काडीपेटी एंड यू नो ऑल शेळेल्ले काडीपेटी एंड वी यू नो मार एंड ठुस्क 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 एंड आफ्टर यू नो 4-5 काडी आणि 100 फावटी ठुस्क ठुस्क दॅट हॅपन्स. दिस इज द पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन. परत शशी थरूरपणा सुरू केली तुवें आतां.